दरेका गांवचो बायोडायवर्सिटी रजिस्ट्रार आनी एटलास तयार करप ही सरकारची मोख। बायोडायवर्सिटीचो सांबाळ करप खूप गरजेचे। भायले लोक येवन जागो हातासतात, ताचेर गांवच्या लोकांनी तशेंच पंचांनी नदर दवरची, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। मया जैव विविधतायेची माहिती दिवपी नक्षाचे उक्तावण केले। मया गांवकारवाड्यार जाल्ल्या सोहळ्यात तो उलयतालो। मयेचे दायज जैव विविधतायेची माहिती वेबसायटीचेर घातल्या। पुराय जगभर ती पळोवपाक मेळटली। आपापल्या गांवांतल्यो जमनी आता पंचांनी आनी लोकांनीच राखून दवरच्यो पडटल्यो, अशेंय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। जातले कितें हाजो सांबाळ करचो सोडून हाजो इबाड जातलो आनी हाजो इबाड केन्ना जावपाक लागतलो खबर आहा? जेन्ना कोणूय हांगा येयलो, म्हाका इल्लो जागो दिले, हांव रावता, तो रावलो, तो आनी 50 लोकांक हाडटलो, इल्लो करतलो आनी व्हडली कॉलनी जातली। ओके, मागीर थंयसर दीस इज फॅक्ट, टोटल गांवांतले गांव इबाड जे जावपाक लागलेले आहा ते अशा पद्दतीन। मागीर खंयची बायोडायवर्सिटी आनी खंयचे तळे तर सगळे बुजय आनी तेजेर आनी एक घर बांदतली, भाड्याक दिवया, पयशे मेळटले। आमकां हाज्या पासून आमकां सगळ्या जाणांक खंय तरी आतांच सांबाळून रावपाक जाय। म्हणून हांवें म्हटलें की आमी कितली बायोडायवर्सिटी केली म्हणून जायना, तें काम फक्त पंचांचे सरपंचांचे न्ही, गांवांतल्या प्रत्येक लोकांचें आसा। आनी दुसरो कोण इबाड करताय जाल्यार पंचांची जबाबदारी, तलाट्याची जबाबदारी, तेणी जाता तितके बेगीन केस दिवपाक जाय, जाता तितके बेगीन कंप्लेन करून दिवपाक जाय। पंचांची तितकीच जबाबदारी आसा, हे जाल्यारूच आमी बायोडायवर्सिटीचो सांबाळ करपाक शकतले। गावात घडपी सण परबांची माहिती आता संवसारभर पावोवपाचो हो आविष्कार सरकारान मुखार हाडला। मये गांवचे नाव जगप्रसिद्ध केला आनी हो एक देख देणो प्रकल्प। फाटल्या 3 वर्सां सावन ताचेर काम चल्ला, अशें मये जैव विविधता व्यवस्थापन समितीचो अध्यक्ष सखाराम पेडणेकारान सांगले। मये जैव विविधता व्यवस्थापन समितीचो अध्यक्ष आयज आमी मयेच्या गांवचें नांव जें आसा तें जगाचेर प्रसिद्ध केल्लें आसा। मयांची जैव विविधता आनी हांगासली संस्कृती गांवची आसा तेजो एक एटलस म्हणजे नकाशा जो आसा तो पब्लीश केल्लो आसा, तेजो ओपनिंग केल्लें आसा। त्याच बरोबर हे सगळे हांगासली जी जैव विविधता आसा ती सगळी वेबसायटीचेर हाडलेली आसा, जेणे करून जगा वयल्या खंयच्याय मनशाक तेजे माहिती जी आसा मयान कितें कितें उपलब्ध आसा, कितें कशी जैव विविधता हांगासर सांबाळलेली आसा आनी आमच्या जाणट्यांनी ती कशी राखून दवरल्या, हे सगळे दायज जे आसा ते आमच्या फुडच्या पिळगेक सांबाळपाक जाय। हे खंय जगारूय आमी जर क्लिक केले जाल्यार त्या वेबसायटीचेर आमकां उपलब्ध जातले। हो व्हडल्यान व्हडलो अभिमानास्पद प्रकल्प जो आसा गेली 3 वर्सां आमच्या मया पंचायत क्षेत्रांत आमचो चालू आसलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी संगीता ओली।